Disak, there were several reports on several newspapers that Goa's police stations have become Swaympurna in drugs, Swaympurna in gambling, and Swaympurna in alcohol supply. So I have moved a calling attention on highlighting how this government has failed in law and order, especially in the crimes and drugs. आज म्हाका दिसता इट इज अ लाफिंग जोक की जे थोडेशे म्हाका दिसता हो आटाला म्हणटा धाडलो आहे गोंय म्हाका दिसता अजून तो दूद आटाला भाशेन खूंय ना खूंय भोंवताय खास करून पुलीस स्टेशनां बरें इट इज शॉकिंग दॅट आर जेन्ना आमगे पुलीस स्टेशनान ड्रग्स एंड अल्कोहॉल इज अवेलेबल ऑन गॅबलिंग 3 पत्ता आणि कसली पत्ता सगळें चालू आहा हें जेन्ना सगळें चालू आहा द नोट सेज दॅट रॅन्डम हें जावपा जाय मग इन्स्पेक्शन अरे वॉट अबाउट द क्रिमिनल एस्पेक्ट आर गोवा पुलीस अलाउड टू कंज्यूम ड्रग्स इज इट अलाउड सो दिस इज अ very very important subject. I have moved a calling attention and most of these calling attentions are not taken. I request the honorable speaker that issues that are relevant, issues that are highlighted by the press, these are things that have to be taken in the interest of the state. दुसरे आयच्या दिसाक with regards to the national education policy जावं आमचे tourism department, all the failures you will see that we will systematically highlight of where what has led and how why the tourism in Goa is declining. 100%. You see, it's not only the Home Minister, the entire system has failed. अरे हें कितें गांजा बी हें सगळें गोंय सगळें गांजा कोण उडयला मरे आतां म्हाका दिसता हेजे मुखार एक एप मेळटलो सरकारालो ते एपाचेर ड्रग्स ऑर्डर करून कळ्ळें तुका नाल्यार एक हेल्पलायन प्रेस 1 फॉर गांजा प्रेस 2 फॉर हिरोईन प्रेस 3 फॉर समथींग एल्स सो येसलो सरकार ह्या सरकाराक कांयच पडोंक ना आमगेले भुरगे आज ह्या ड्रग्सां बुडले youth budlay because no unemployment, absolutely no care has been taken, and this is the misery of this government. And definitely we will expose all these issues in the house. अरे होम मिनिस्टर आता डिसमिस करपाक जे प्रयत्न आहाय न्हू ह्या सरकारान परमनंटली घेवपाक जाय नॉट वेन द क्वेश्चन्स आर रेज्ड बाय द मिडिया नॉट वेन द क्वेश्चन्स आर रेज्ड बाय द पब्लीक बाय MLAs इन द ऑपोजिशन कित्याक केलें ना तें अन्नाय तरी हे गांजा आणि हे तर जायना तर पुलीस स्टेशनां मेळनाय तरी दिस इज बीन सरप्रायझींग द व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यूज लोकांक मागीर हेंचेर विश्वास कितको उरतो रे एक वता तुमी प्रॉपर्टी डिला माफिया आहाय ड्रग्सां आहाय सगळे कडेन तूं पळो आहाय जाल्यार मान उरल कितें खूंय ना खूंय दिस इज द फेलियर ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ द चीफ आय थिंक आवर पार्टी प्रेसिडेंट हेज मेट आय वॉज आउट ऑफ स्टेशन थँक्स रे हे डिझास्टर मॅनेजमेंट फॉर तेंगे यंत्रण फॉर हा इटसेल्फ इज अ डिझास्टर कांय एब्सोल्युटली पयलीं ते प्रुनींग आनी डेंजरस झाडपड आसली ती कट करपाक जाय आसली ते सरकाराक पळोवंक ना तांकां सारकी इक्विपमेंट ना कलेक्टर म्युनिसिपॅलिटी पंचायत आहाय तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या ते मोठ्या तांकां जाय ते इक्विपमेंट ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मोठा आपणागे काम न्हू PWD मोठा आपणागे काम न्हू कलेक्टर मोठा परमिशन घेवपाक जाय झाड कातोरपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो हो सगळो सर्कस चल्ला आय एम नॉट वरीड अबाउट दिस प्लांटेशन जावपाक आनी हे सरकारान एक प्रयत्न केल्लो हे कॅनबीज लिगलायज करपाक होय प्रयत्न जालो आनी म्हाका दिसता एक ऑफिस बेररागे खंय शेडांत कितले कोट्यांनी ड्रग्स आहा हे मेळ्ळें See, when the government itself is involved in these activities, why are you blaming the police? It is the government itself, they are hand in glove. त्याच्या सांगल मरे गोंयचो अट्टाला दूद कोण हे म्हाका दिसता हे सरकारान सांगपाक